संतोषान उल्हासान गीतां गायाला तुझे सरशी पावल्या वर्गा फाटोक आयल्या ओरी भेटोक जमल्या आता वळता सोम्या पोऱ्याता काकोश चेर प्रार्था अर्गा पाठयता आदार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायाला तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठोक आयल्या बरी भेटोक जमल्या. या मिसाचे ते सवा येपरी आसात. आपल्या जल्म दिवसाक आचरण करच्या संदर्भी अर्गा मीस दितात. शारोल डॅपनीस पायस मुंबई आणि आपल्या जन्मदिवस अर्गा मीस दितात. जॉनस डिसोजा काटीपडला आणि अर्गा मीस दितात. फेल्सी डिसोजा काटीपडला. तशेंच स्टॅनी करवालो ताच्या आत्म्या खातीर मीस दितात. ग्रेटा करवालो. आज आसऱ्यांच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. ग्रेटा करवालो देवादीन स्टॅनी करवालोच्या उगडासाक. तशेंच दनपारांचें जेवण दिला आविटा जॉन डिसोजा गंजीमठा आणि संजेची काफी फळार दिल्या मेल्टन वेगस मुंबई. या सर्व दानींचो आमी उपकार बावडटा आणि ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर आमी मागता. तशेंच आमची ते सवा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवन दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रस्तावन. मोगाच्यानो जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ताच्या युकारिस्ताच्या जेवणाक ह्या मेजाबावारी आमी सांगाता जमल्या. आज आमी सांत आंतोनीक मानकन त्रेदेसिना भक्तीपणाचो तिसरो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां एम्माउसाच्या शिसांबरी जेजूक आयकून चिणयेंत ताच्या उतरा प्रकार चलचो महत्वाचो निर्धार घेवंक उलो दिता. आज आमी आमच्या स लायक मुखेल्या पसत मागया. आयची देवस्तुती आमकां एम्माउसाच्या शिसांबरी जेजूक आयकून चिणयेंत एक महत्वाचो निर्धार घेवन ताच्या प्रकार चलोवंक आपोवणें दिता. आयच्या वांजेलांत सत आयकल्ल्या जुदेवांक तांची काळजां पिंजल्या बरी बगले. तांणी शिसा कडेन विचारतात आमी कितें करी जाय. कशे देवाची उतरां शिसांक आनी जुदेवांक मन परिवर्तन करूंक शकले आनी तांणी बरें विंचून काडले. तशेंच आमच्या स लायक मुखेल्यांनी लोकांचे कश्ट दूख आयकून तांकां आदार जावचें येवजण मांडून हाडूंक बरें मन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितींत पावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून अणतणान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संकार मरयेक
सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतराण सरोंक आनी देखीन चलोवंक भगेवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनोनेन ताणें उतराण शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हणलें, तुमी कुडसार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावेन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीचे? तवल पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदले हर एकलो आपल्या पातकांचे बक्षाने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्थान घेवं. तवर तुमकां पवित्र आत्मेचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टी संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पराक सोदलेल्यांची काळज संतोष बरीचा. सर्वेस्पराक सोदलेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक वगणा ताचें नांव हरसिया. परजामती ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगली गोसारा. ताची सर महत् कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पराक सोदलेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोदलेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्परासो आनी ताचे पदवेचो
आसरो घेया दीस राताचे मुखामोळ सोदीत रावा सर्वेस्परांत सुतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांत तावन 7 मैलां पयस आसल्या एमाउस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडल्या सर संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयचो संदेश जावन आसा एमाउसच्या शिसांबरी देवाच्या उतर आमी आयकवया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी येदळूच आयकलें. पातक रडोवन तांणी जिणी बदळूंक आनी तांचे मदें हर एकलो पातक केदाळा तो रडता, ताचे थंय बोगसणें जोडता आनी जेजू क्रिस्ताचे नांवेन पवित्र स्थान घेता आनी तवळ तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. अशें पवित्र स्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले आनी देवाचें उतर मानून घेतल्ल्यांक पवित्र स्थान दिलें. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजू एमाउसच्या वाटेर म्हणजे एमाउसच्या नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडयल्या सर संगती विशांत तो एकामेका थंयसर उलयताले. अशें सांगता उलयता आसतना आनी चर्चा थंयसर करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. जेजून तांकां विचारलें, तुमी तर्क कर्ण वा चलता चलतना तुमी कितें विशांत तर्क कर्ण आसात? त्या दाळा ह्या दिसांनी थंय घडल्ल्या संगती विशांत तांणी जाप दिली. जेजू नाजरेना विशांतले तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसुल्लो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो वचूं म्हूण आमी बरो वचून आसल्याव. इतलेंच न्ही, आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हेचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकंतूंक केलें. तो उजवाडचे आदी समाजाशी गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगले
म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाज सशीन गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. हे थंयसर जेजू त्या वाटेन वेता आसतना हेर जण थंयसर तर्क करचे विशयांत आमी आयकत आहो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आधार. केदाळाचे देवाचें उतर आमी आयकत आहो, त्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडतावो. तेदाळा आमचे थंय आजाप वा असर्यां घडोवंक शकता. केदाळा देवाच्या उतराक कान दिवन आपले शिसांनी आपले कान दिवन देवाचो पाटलाव जेजूचो पाटलाव केलो. तांच्या जिवितांत वर्ती एक बदलावण आयली. पातकांत तावन ते मेकले जाले, बरी जिवीत जिणी जियोंक तांणी प्रयत्न केले. आज हीच कृपा संत अंतोनी कडेन आमी मागया. तो थंयसर आसल्या लोकांक देवाचें उतर परगट करन जेजू सरशीन ताणें हाडलें आनी सबार जाणां तांची जिवितांत पातकी जिविताक पाठ करन देवाच्या उतराक काल्तीमान घालन ती जेजूच्या लागीं सरल्यांत. ते देखून आमकांय आज देवाचें उतर आयकून त्या एमावसाच्या सिसां बरी फाटी आमी परतून आमचें जिवीत मोगाचें संतोशाचें आनी समाधानाचें बांदूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. भावार्थाची प्रार्थना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची प्रार्थना आतां आमी भेटोवन दिवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचा बापा, आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, येचाकांक, धर्मिकांक आनी लायकांक मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी तांच्या आदीन दिल्ल्या देवपोरजेक बऱ्या रितीन सांबाळून तांचो मिसा वाव फळादी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचा बापा, ह्या आश्रयाचा डिरेक्टर बापाक, सहाय्यक येजाकांक तुज्या विशिश्ट देण्यांनी भर. भोव उत्तीम रितीन हो संस्थो तांणी चलोवन व्हरूंक जाय असो आदार तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचा बापा, लायक मुखेल्यांनी तांचे मुखेलपण आनी तांणी घालची योजना लोकांचा बरेपण करचे खातीर तशेंच समाज बांदून हाडचा तसले जावन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचा बापा, लायक मुखेल्यांनी कोमुवादाक इडे दिनासतना भाव बांदवपण उखलून धरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या लायक मुखेल्यांनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आनी जेजूची देख सगळ्यांनी प्रसारूंक जाय अशी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी भावार्थाची मुळावी स्वता उमेदीन शिकोवंक आनी क्रिस्ती मावल्या बरी जिवीत जियोवन समाज रुपांतर करच्या वावरान हेरांक देख जायशे मुखेली जावन रुपीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या तेसांवां आमी भेटोवन दिवया. जैतीं तेसांवां आमी हाडन हांगासर आयल्या वो जावं पुरो आमच्या कुटुंबाची, जावं पुरो आमच्या वैयक्तीक रितीन बरेंपण जावच्या खातीर, बरी भलायकी मेळच्या खातीर, मतीक समाधान मेळच्या खातीर, ह्या सर तेसां खातीर आमी भेटोवन दिवया. ही सर प्रार्थना तुजे मुखार दवरता सुम्या जेजूचे नांवे. धन आमचे वरसीता बापा, मोग आमचे अर्पिता तुका.
तुका धन आमचे भेटयता तुका कांदे घे बापा वायन उंडो तुका भेटोवचो साक्ष आमच्या कष्टा वांगडाचो घे तू मोग आमच्या काळजाचो कांदे घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानतात तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या महाकरी महिमे आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदवान सुरेस्पर मानून घे. सर्पदेदार आनी भोवरत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें दोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांची येवन ससनाची चडवण चडोवंक आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्परा कैवो बाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसूया. वैर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत अंतोनी तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यवत जिवेत आमकां तीर दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दळकारांचो सर्वेस्पर सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पलसूत आनी सुमेस्त मनशां पलसूत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. वावर तसो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिता पाऊल साणा आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर थिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमकां सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे माय संगती तिजो पती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सगास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन केल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी ये संसाराचे काढतेले आमची कातुक
देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाड केले आमची काकुतू देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाड केले आमकां शांती आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे समियांचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजांत राव तूं मोज्या परप्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाताय स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजांत राव तूं मोज्या बर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता स्वीकार करून ह्या काळजांत मोज्या अप्रेगान राखता सोम्या तुका काळजांत तुये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी भर दर्या स्वागत जेसू स्वागत तुका बोड्या काळजांत राव तूं मोज्या भर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या वर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत आंतोनी तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवा केल्ल्या खातीर
ससनीक संतोषो मोकोट ताका पवस जालो. आमी आतां सेविल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान त्याच पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान सक्री करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. सरपदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचे नव्या सर्या केल्या संतांतोनी वर्त्या भक्ता देवचारां तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्यांक सांकळींक तूं फर्मायता. आंधळ्यांक पांगड्यांक बेऱ्यांक पावताय. कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटाय. महिमा सर्गी देवा बापा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्र आत्म्याक सदां काळ ससनाच्या ससना. मोगाळ भाव भयणीनो, जायतें बरेंपण संत अंतोनीच्या मजतीन आमकां पावस जाला. त्या देखून आमी ह्या वेळार आमकां जाल्लें बरेपणा खातीर अर्घां आमी पाठोवया. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर सबार सावा वा मागणी हाडून आयल्यांत संत अंतोनी मुखांतर देवाला तावन आमकां ती मागणी वा उपकार पावस जातले म्हणल्या बरोवशान आमी हांगासर आसावो. ते सकड मागणी प्रार्थना ताचे समोर दवरया. सांगाता आमी म्हणोवया. वर्त्या संत अंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सुख आणवारां देवसार आनी सर तरेची वशांची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारी पात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उत्सांबळ दर्यो तणसता. बंदिवानांच्यो संकल्यो तुटून पडटात. तोंटे उठोन चलतात. कोरडे पळयतात. केपें आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळत ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राहचार पयस जाता आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवर तुजी मोग मागतां. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां. ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुळतीच्या जरी हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुज्या मरणाच्या ओडीच्या वेळार खुर्सार तावन तुज्या आवयचेर मोगाळ दिश्ट घालन तिका सांजू आमचे तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमतभरीत काळजा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदारा दोळे म्हजेर परती म्हजे निर्भागी फाटक्याचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या वर्जेंत आनी आकांतांत तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां. तुजेर म्हजो बरवसो हांवें दवरला. आमेन. बऱ्या जेजू मोगाळा तारोका, भगेवनपणाची झरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी आमचे खातीर तुवें वरयल्ल्या तुज्या अमोलीक रक्ता मारिफात तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळतीचे आनी
बापायचे सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरोवन दुस्पणाच्या गुलामपणांत सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्यांचेर ह्या म्हज्या कंठींत आनी बेजारायंत म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां, तुजरच म्हजो बरवसो दवरला. आमेन. दयाळा जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकाच आनी भद्र आसऱ्या तुज्या पांयांक हांव पडतां आनी तुज्या सांगाता संत अंतोनीच्या काळजांत पेटल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुवें बाळ रुपान ताका दिश्टी पडोवन तुका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्यांत देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो भरवसो दवरला. आमेन. संत अंतोनी कडेन मागणे. निष्कल्पणाच्या धव्या फुला, दुर्बळेच्या उंचतिकी, कलतेपणाच्या नीच आशा, भगिनपणाच्या परजलीक निकेत्रा, आनंद बरी संत अंतोनी, देवपुता तुज्या हातांत घेवन सुस्वादीक उपकार तुका पावचलो. तुजे कडेन परतून मागतां. तुज्या पदवीधर आदाराखाल म्हाका काणगे. देवान दिल्ल्या सबार देण्या पैकी अवसरयेंचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमोत दवर आनी ह्या म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव. सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातक्यांची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें हे जिणयेंत विश्वासान सुमयाची साखरी हांवें करन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनां तुका ओगळसूंक, ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजांत म्हाका फावो कर. आमेन. संत अंतोनी आमोबसत विनंती कर. प्रार्थुया. सर्पदेदरा आनी सदां जिवच्या देवा, भगवंत अंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अणवारांतलें सुटोशें आनी सर आमच्या परकेवणी तुजी ससाय आमी बगीशें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वळवें. आतां आमी रेलिकेचो आशिर्वाद घेवया. संत अंतोनी भक्ता, आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवाक महिमा देव, जियेवंक फावो कर. संत अंतोनी भक्ता, आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवाक महिमा देव, जियेवंक फावो कर. उदार मोनान आमी सेवा करून सगी, उर्जीत करून देणी जियम सादीची. संत अंतोनी भक्ता, आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवाक महिमा देव, जियेवंक फावो कर.